नमस्ते. विश्व कोंकणी केंद्राचे समस्त वीक्षकांक आयचे आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव शीला भंडारकर. आयचे आमगेले कार्यक्रम सैर जावन आयला. मैसूरचे श्री प्रीतम शेणे आनी श्रीमती प्रीती शेणे हांगेल पूतू आनी श्रीमती राधा शेणे हांगेल नत्तू शक्ती शेणे. 18 वर्ष वयांतू हाणे मॅजिक करियर शूर करून आजी प्रस्तुत मैसूरचे महाजनास कॉलेजांतू MBA फर्स्ट सेमिस्टर शिकता आसा. इतली सान प्रायरी मॅजिक शिकून मॅजिशियन जावन एक रूप घेवची मागशी तागेले श्रम आनी तागेले प्रयत्न आनी कोण सकट ताका प्रोत्साह दिला म्हणलें आजी आमी कोण घेवया. शक्ती, आजी आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक तुका आत्मीय स्वागत आहे. साधारण कितली वर्स प्रायर तुका आसक्ती येयली मॅजिक शिकू का म्हण सांगून आनी कशी येयली? साधारण 11-12 वर्सांतू म्हाका इंट्रस्ट आयलेले. कशी म्हणारी म्हगेलो आनो उदय जादूगर म्हणून मॅजिशियन आसा. सो तागेलो हांव काम करता आशिल्लो. थंय मॅजीक टॉयस पुरा सेल्सांतू हेल्प करता आशिल्लो. तशी म्हाका घरान मॅजीक टॉयस आनी हाडचो आशिल्लो नाना. तशी हांव तें पळोवन म्हाका इंट्रस्ट आयलेले. मागीर उदय जादूगराक उदय माम म्हणून सांगचे. सो उदय मामान म्हगेल्या घरा येताना ताण बरें मॅजिका विशीं उलयत आशिल्ले. मागीर मॅजीक तागेले शोज पुरा पळयलेले हांवें. सो कशें तें तशी इंट्रस्ट आयलें म्हणून म्हाका जावका म्हणून हांव तें इंट्रस्ट हाडून घेयनी. बट तशी तें कशें म्हाका इंट्रस्ट येता तशी येता गेलें तें तशें. आजी मॅजिशियन जावन तूं मस्त सकळ प्रदर्शन दिता आसा. साधारण कितले प्रदर्शन दिला तुवें? मी केलं ऑलमोस्ट 300+ शोज जाला ऑल ओवर कर्नाटका. केरळांत वरे केला हांवें तळचेरींतू. त्या सोडल्यार ऑलमोस्ट म्हगेले बर्थडे पार्टीस आपयतात म्हाका. सो मैसूरांत ऑलमोस्ट प्रति एक हॉटेलांतू रिसॉर्टांत हांव कोण जाला. मागीर म्हगेले हांगा मंगळूरांतू बरें केला. तशी धारवाडांत केला. मंड्या, मದ್ದूर, बेंगलोर, हासन तशी त्या पुरा कडेन एक फावटी कोण आयला. खंयच्या प्रकाराचे मॅजिक करता तूं? हांव करचें स्टेज मॅजीक. स्टेजांतू कंजरिंग म्हूण सांगताची. सो स्टेजार म्हाका करचें इश्ट. लागीं बरें करचें क्लोजअप म्हणटाची लागीं मॅजीक दाखोवचें. तें हांव म्हाका तितलें इश्ट जायना. हांव प्रिफर करना तें. त्या सोडल्यार इल्युशन म्हूण सांगताची. म्हळ्यार हडोड कट करचें एकले न्हीद काडून लेविटेट करचें, माय करचें, एक हस्ती हाडोवचें, ताका इल्युशन म्हणटाची. ताका मस्त इन्वेस्टमेंट जाय जाता. सो तितली इन्वेस्टमेंट हांव अफोर्ड करूं जायना. सो त्या बॉक्सा भितर घालून लॉक करून ताका पुरा तशें. आतां प्रदर्शन दिल्लें म्हळ्यार तुका कसं एक चॅलेंजीस आयिल्ले कसं नसकी? एक मॅजिशियन आर्टिस्ट म्हणटाना आमगेलें मेन कर्तव्य एंटरटेन करचें ऑडियन्साक. सो आमकां तांणी पे करचें, आमी तांकां एक मनोरंजन करूंक. सो कितली फावटी कशें जाता आमी मुडार आसताची आमकां इश्ट करूंक. म्हाका मस्त इश्ट मॅजीक करचें जाल्यार कितली दीस आमकां मूड आसना करूंक. मूड आसना जो घरांत कशी गलाट जावन आसता जो कशें की एक आनी आमकां एकजूर मूड आसना करूंक जाल्यार आमी तें वताना तें तोंडार एक हांस आमी हाडून घेवका. तें मेन चॅलेंज आसचें. म्हळ्यार तें हांस आसल्यारूच तांणी आसचें. आमी कुशेर आसल्यारूच तांणी कुशेर आसताची. तें मेन चॅलेंज. सेकेंड चॅलेंज येवचें आनी तूं मॅजिकांत रिटेक ना. म्हळ्यार तूं मुवी एक्टींग करतना ताका एक रिटेक म्हणून आसता. तूं तप्पू केल्यार आनीक फावटी करीत, तूं 10 फावटी करीत. बट मॅजीक नाटक म्हणटाना तांकां एक्का शॉट म्हळ्यार एक फावटी मिस जाल्यार तें मिस जाची, म्हळ्यार तें फेल जाची. सो तें मस्त आमकां प्रेशर आसता. खंय तप्प जाता की कसं करीत की खंय कसं लेजो जाल्यार म्हण तें एक प्रेशर आसता. हांव फेल जाला. म्हळ्यार आमगेले कॉलेजा प्रोग्रामांतू एक 300 ऑडियन्स आशिल्ली ती. सो त्या मॅजीक हांव अशें एक्सपेरिमेंट करया म्हूण केल्लें जाल्यार तें कोणाक लास्ट हारतू जायनी. हांव कसं केलां म्हणून कोणाकच जायनी. तशी त्या एक म्हाका मस्त बेजार जालेलो आसा. जाल्यार हांव तें सोडून दिनी. म्हळ्यार म्हाका तें एक तांत मॅजीक म्हणून तें तांत एक इश्ट आशिल्लें निमित्त त्या फेल्युअर्स हांव तें एक पॉझिटिव्हली नेक्स्ट ट्राय केला की तें उपास ना. तें नेक्स्ट हांव करूं वचना.
ताचे कसं ऑडियन्साक कसं इश्ट जाता म्हणून कळ्ळें म्हाका तें जाणा. सो कसं तांकां इश्ट जाता ती ताची हांव करता येता आस. हय हे चॅलेंज विशय जालो आनी खुशी जालेलो विशय की आमी केलें कामांत आमकां एक खूश मेळची म्हूण आसा तशें कसन जालेलो आसा की खुशी मस्त मेळटा म्हळ्यार एक मॅजिशियन म्हणटा एक रेस्पेक्ट म्हणाल मस्त आसा. म्हळ्यार खंयचो वता ना एक व्हडल्यान म्हाका म्हगेले एज 21 जाल्यारीची म्हाका व्हड पुरायच्यान सर म्हूण आपयताची ताची एक खोशी. म्हळ्यार म्हगेले ते एक मॅजिकाक एक वॅल्यू ते म्हळ्यार म्हाका हांव ल्हान आसला रे तांगेल पशी ते एक सर म्हणटा एक म्हगेले एक ते मॅजीक आर्टाक एक ते वॅल्यू. सो ते एक म्हाका दिला रेस्पेक्ट. सेकेंड मॅजीक करता ते चेडवाल एक तोंडार एक खोशी पळय ते तुका खंय मेळना. म्हळ्यार ते चेडवान एक ते वाव म्हणचे ते चेडवान तांकां आश्चर्य जावचें शो जाता तरी म्हाका म्हगेले येवचे उल्लोचे ते कशें केल्ले म्हूण निंगूचे तांगेले एक ते एक प्रिती म्हणल ते एक म्हाका मेळटा पळय चेडवाले ते मस्त म्हाका खूश जाता. मागीर ते सोडल्यार ते एक मॅजीक करतना हांव ते कंप्लिटली हांव ते प्रेसेंट मोमेंटा आसता. म्हळ्यार मातशी आलोचन करूं टायम आसना मुखारचेर आलोचन करूं टायम आसना. ते एक 30-45 मिनिट्स हांव स्टेजार खंय नासता पळय कंप्लिटली ते प्रेसेंट मोमेंटा मायंड आसता. सो ते एक स्टेट ऑफ मायंड म्हाका मस्त खूश जाता. वय तूं आतां कॉन्जरिंग स्टायल म्हणलें तुका खंयची खंयची येता कंज्युरिंगान तूं मेनली तुका फॅन्सी येता म्हळ्यार चेडवांक कशें एंटरटेन जावचें. म्हळ्यार एक कसाने आसना एक फूल येता एक सिल्क आशिल्लें एक स्टीक जाता तुगेलें कसाने आसना भितर एक फूल येता. कंज्युरिंग मेन हांव करचें ताजे वाट हांव मेंटलिजम म्हळ्यार बरें करता. म्हळ्यार मेंटलिजम म्हळ्यार ते व्हड्डांक सन्नांक हें केल्यार व्हड बरें ऑडियन्स आसताची. सो तांकां मेंटलिजम म्हळ्यार करता. म्हळ्यार तांगेलें एक बिहेवियर रिडींग तांगेलें एक मायंड रिडींग म्हणटाची. सो ते बरें एक मस्त इंट्रस्टींग आसता कशी हांव तांगेलें एक बिहेवियर रीड करता कशी तांणी कसो लेखून आसताची तें हांव सांगता तशी ते एक गमत जाता. तांतू भितर तूं मस्त कॉन्सन्ट्रेट करतास की मेंटलिजम मेन जावन हांव ते अडल्ट्सा दवरला जाल्यार मेन म्हगेलें इंटेंशन जो म्हाका एकले बर्थडे पार्टी म्हाका आप्पोचे चेडवांक एंटरटेन करूंक. वय सो मेन फोकस चेडवान त्या चेडवांक यूज जायना ते चेडवांक करचें ते कश्ट आसा. म्हळ्यार ते सेल्फ तांकां प्रोसेस करचें कश्ट आसा. सो चेडवांक कसो आसल्यार सिंपल तुका एक पूल आशिल्लें कशें की एक जावचें जावं कशें की एक माय जावचें त्या टायमाक मस्त खूश जाता. शी तूं आतां उदय जादूगार मामाले निमित्त तुका इन्स्पिरेशन मेळ्ळें म्हण उदय जादूगार मामान स्टेजार एक परफॉर्म करतना म्युजीक घालन ताका डान्स करता करता अशी करचें पळयलां. तूं तांकां फॉलो करून तशी तुगेली स्टायल तशी आसा की वय म्हळ्यार उदय मामालें हांव मस्त म्हळ्यार ताका एक इन्स्पिरेशन अशी घेता. सो तशी हांव रे तशी करता. म्हळ्यार सेल्फ म्युजिका ओट्टू म्हगेलो आसता. मागीर चेडवाले स्टेज आपोवन तांगेलो ओट्टो रे करचें आसता मॅजीक. तशी ते म्युजीक आसता आनी ते एक चंद दिसता करूंक बरें लायक दिसता आमकां आनी ऑडियन्सा पळयता आनी बरें तांकां एक खूश जाता. तशी तुका JRS फॅन्टसी पार्काचे न्ही ऑफिशियल मॅजिशियन म्हणून पोस्ट दिला ते म्हळ्यार ते तुका कसं काम आसता ते हांव JRS फॅन्टसी पार्क लास्ट इयर दोन काम करता. सो टोटली म्हगेले एक अरावंड 80+ शोज चला ते डेली. सो कसं जाता म्हळ्यार JRSान तूं ऑडियन्स खेळूंक येताची. सो लास्ट आतां भायर वता पुरा खेळटरी अरावंड 6:30 क्लोजिंग टायम आसता. सो आमी स्टार्ट करचे 5 o'clock स्टार्ट करता आमी मॅजीक शो. मॅजीक शो मात्र न्ही ते डान्स आसता ॲक्रोबॅटिक्स आसता माहीम आसता. सो ताजे वाट हांव एक मॅजीक शो करता. ते एका म्हाका कंटिन्यूस जाता आसता ब्रेक आसना. सो ऑडियन्स तांणी मुवींग क्रावड आसता. म्हळ्यार तांणी घरा वतान पळयताची सर्व जाण बसताची सर्व जाण वताची 5 नवे ऑडियन्स येता आसताची. सो तशी हांव कंटिन्युअसली आतां रिसेंटली आतां समर ब्रेक आशिल्ली निमित्त कंटिन्युअसली हांव 50 days विथआउट ब्रेक सॅटर्डे संडे वरे ब्रेक नाशी 50 days कंटिन्युअसली केला. खंयच्या टायमार आसता तुका अरावंड 5:30 to 6:30 आसता. कॉलेज सोडून तूं ते कॉलेज 4:30 जाता तुमी गेले ते क्लास चल सुद्दां JRS वता हांव.
त्या नंतर तूं सुमार जन चेडवां म्हळ्यार तुगेल्या शिकूंक म्हणून आश पळयल्यांक वय इंडियन्स फॉरेन स्टुडंट्स तांकां तूं मॅजीक शिकोवन दिला म्हणून वय तांणी हांगा येवन शिकलीं की तुकी ऑनलायन देव क्लास कर म्हळ्यार फॉरेनान तूं मिलना एक ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಡ್ ವರ್ಷಿಂಚಿ ಸೊ ತನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕೇಲಲೆ ಕೆನಡಾನ್ ತೂ ಎಕ್ಲೆಕ್ ಶಿಕೇಲೆ ಅತ್ತೆ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಯು ಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಲೆಕ್ ಶಿಕೇತಾಸ मागीर हांगवरे बेंगलोरान तूं मनशाना शिके ऑनलायन शिकयला तेन्ना शिकताची वय वय ऑनलायनान तूं शिकूंक जाता. वय शिकूं जाता ऑनलायनान हांव शिकोवचें तशें जाल्यार शिकूं जाता सो मेन जावन हांव शिकोवचें कसो म्हळ्यार चड घरान तूं कसो वस्तू मेळटा पळय तांतू हांव शिकोवचें सो तांणी एडिशनल कसो परचेस करता म्हणून सो घरान तूं कसो नॉर्मल कॉयन पेपर ग्लास तशें जाल्यार तूं हांव शिकोवचें वय मॅजीक शिकूंक एक एज म्हूण की वय ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಯ್ಜತ್ತ ಸೊ ಅಬೌವ್ 8 years एक रिकमेंडेड एज जाल्यार हांव एक डेमो क्लास म्हण करता म्हळ्यार म्हाका कळटा तांगेल कसं ग्रास्पिंग पवर कळटा आनी तांकां इंट्रस्ट की कळटा सो ताजे बेसीस सारी हांव मुखार वचयता तशें आतां हांव शिकता म्हळ्यार म्हाका शिकूं जाता की वय वय सो कोणाक इंट्रस्ट कळटा वय सो आतां कोणेय विक्षकांत कोणें शिकूंक आसक्ती आसल्यार तुगेले कॉन्टेक्ट करूं का तुगेले नंबर जे सांग वय वय कोणेय म्हाका शिकचें आसल्यार इंट्रस्ट आसल्यार कॉन्टेक्ट करीत मॅजीक शोक आपोवचे आसल्यार करीत ऑल ओवर इंडिया खंय आसल्यार हांव येवन करचें म्हाका इंट्रस्ट आसा सो म्हगेलो नंबर 9886039402 सो त्या नंबराक कॉन्टेक्ट केल्यार म्हाका हांव तांगेले उलयत वय तुगेलें तें एज्युकेशना बगे उलया वय MBA करचे पशी फुडें तूं CSक वचका म्हण आशिल्ली तुका म्हूण एक म्हणलेलें वय वय सो ते कशी तुका CS कोरका म्हूण दिशिल्लें ते दाना मागीर तें नाका म्हूण कशें दिसलें तुका तें हांव फस्ट PUC म्हळ्यार कॉमर्स हांव घेतिल्लें त्या PUCच्या तरी ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन स्टेजार आयलो म्हाका कसं कोरेत मुखारी म्हणून सो तेन्ना BCom घेतला हांवें सो BComan तूं मागीर लायक डिस्टिंक्शन आयलें PUCन वर आयलें जाल्यार ताजे मदीं तूं कंपनी सेक्रेटरी म्हणून एक कोर्स आशिल्लो CA म्हण केजी तें हांव कशें केलें तें लॉ चड आसता तांतू थियरी सब्जेक्ट्स चड आसता सो अशी ट्राय कोरया म्हूण केलें म्हळ्यार तांतू म्हाका CS जावूंका म्हूण नाशिल्लें मनान तूं अशी ट्राय कोरया कसं म्हगेल कसं एक पोटेन्शियल म्हगेलें जाता की म्हूण पळोवया म्हूण हांव केलें सो तें कोवीड टायमा मदीं आयलेलें म्हळ्यार म्हाका एक 2 वर्सां वाजोवचें टायम मेळटा तेन्ना सो हांव मस्त वाजिल्लें म्हळ्यार कोविडाक करचें कसं काम नाशिल्लें तशी तें कोण लास्ट रिसल्ट्स पळयल्यार म्हाका शॉक जालें म्हळ्यार तें ऑल इंडिया रँक 24 आयलेलें म्हगेलें सो ऑल इंडियान ते अरावंड एक 20,000 जन बरयतात एग्जाम सो तांतू 24th रँक म्हळ्यार म्हाका त्या दिवसा म्हाका मस्त खूश जालेलें तशें जाल्यार मागीर इत्याक कंटिन्यू करनी करनी ते म्हळ्यार ताजें कशें जालें कोवीड आनी म्हाका कोवीड एफेक्ट जालेलें वय सो म्हगेल्या फॅमिलीन कोवीड आयलेलें सो तेज्यान ಸ್ವಲ್ಪ म्हगेलें ಸ್ವಲ್ಪ हांव लो जालेलो म्हळ्यार फिजिकली वरें मेंटली वरें ಸ್ವಲ್ಪ म्हाका कॉन्सन्ट्रेट करूं जाता नाशिल्लें आनी कसं म्हळ्यार इंट्रस्ट वरें ಸ್ವಲ್ಪ उण जाता गेलें म्हळ्यार त्या कोर्सा मस्त एक डेडिकेशन म्हळ्यार जाय जाता आनी ताजे वाट मॅजीक वरें म्हगेलें ಸ್ವಲ್ಪ शोज चड जालेले एक मंथली म्हाका चड जालेले शोज आनी सो तशी कशें जालें हांव तें सोडया म्हूण डिसायड केलें म्हळ्यार विंगड कोर्सीस वरें अल्टरनेटीव कसं म्हूण हांव प्लॅन दवरून घेतिल्लें सो प्लॅन बी म्हगेलें MBA म्हूण आशिल्लें सो तें ऑप्ट करया म्हणून केल्लें बाय आतां मॅजीक नायशी आनी विंगड खंयचे तुगेले हवे आसा जेव्हा तूं कसं विंगड एक्टिविटीज करता बाय मॅजीक हांव स्टार्ट केलें इनिशियली मॅजीक आवडटो जाल्यार आतां हांव MC वरें करता MC म्हळ्यार एंकरींग वय त्या बर्थडे पार्टीसान तूं हांव तांकां जनाले स्टार्टींग दोकून एंड थंय आसता सो तांकां गेम्स खेळोवचे चेडवांक व्हडले उलोवचे व्हडले गेम्स खेळोवचे लेडीज जेंट्स पुरा ताजे तरी केक कटिंगाक हांव एंकरींग करचें सो स्टार्टींग दोकून एंड थंय हांव तांगेलो ಒಟ್ಟು स्टेजार आसता ताजे ಒಟ್ಟು हांव विंगड सर्विसीस कसो प्रोवायड करता म्हळ्यार
कोणाका जो टॅटू जाय म्हणत टेम्पररी टॅटू म्हणून येयला. सो बर्थडे पार्टीसांत कोणाक टेम्पररी टॅटूज घालता चेडवांक हड्डांक पुरा. सो त्या आर्टिस्ट हांव जावका जाल्यार तांकां हेल्प करता, तांणी येवन घालून दिताची. ताजे तो डेकोरेशन कसले आसतरी हांव करयता. ताजे तर म्युजीक सिस्टम जाय जाता एक बर्थडे पार्टी. इव्हेंट मॅनेजमेंट पण सांगी येता जाल्यार त्या आतां स्लोली त्या वरेंच स्टार्ट केला. त्यानंतर आनी विंगड कसले ऍक्टिव्हिटीज आसा तुमगेर? विंगड म्हाका गिटार वाजोवचें कळटा, म्हळ्यार प्रोफेशनल न्ही अशीच म्हाका एक मनोरंजन एक हांव गिटार वाजयता. त्या सोडल्यार हांव ट्रॅवलिंग बरें म्हाका इश्ट. सो त्या सोडल्यार हांव JCI म्हळ्यार एक ऑर्गनायझेशन आसा ते ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल म्हणून एक नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशन ते. सो ते ऑल ओवर वर्ल्ड आसा. सो तांतू मिगेल चॅप्टर म्हूण आसता. मैसुरांत एक 7-8 चॅप्टर आसता. सो मिगेल चॅप्टरांत हांव ह्या वर्सा प्रेसिडेंट. कशी डिवायड करता? चॅप्टर म्हळ्यार एक 30-40 मेंबर्स सेरून एक चॅप्टर म्हूण करताची. एरिया वायज कितें ना ते तांणी इंडिव्हिज्युअली हें करयता. आमी खंयच्याय त्या चॅप्टरा जॉयन जावेत मैसुरांत. सो पुरा कडेन एक चॅप्टर्स म्हूण आसता तशें. ताजी मुखांतर तूं कसले कार्यक्रम जो करयलेलो की? JCI इंतू हांव एक नॉन प्रॉफीट ऑर्गनायझेशन एक NGO अंतू ಸ್ವಲ್ಪ आमी डोनेट आनी केला ह्या वर्सा. सो मुखार ट्रेनिंग प्रोग्रामा पुरा करता म्हूण आसा हांव. सो मिगेले पब्लीक स्पिकींग वर्कशॉप म्हूण जाता JCI इंतू. सो मिगेल 2 लेवल जाला इफेक्टीव पब्लीक स्पिकींग म्हणून. त्या सोडल्यार आनी एक स्पीच क्राफ्ट म्हूण एक जाता. सो तांतू करची ते वर्कशॉप? ना ते लायक नॅशनल ट्रेनर्स येताची. सो त्या 3 दीस एक मैसुरांत एक वर्कशॉप जाता. सो तांतू आमकां एक सर्टिफिकेशन दिताच तांणी पब्लीक स्पीकर म्हणून. सो तांतू त्या वर्कशॉपांत म्हाका आउटस्टँडींग पार्टिसिपेंट म्हणून म्हाका तांणी अवॉर्ड दिला. तशें मुखार सुनू त्या एडवान्स्ड मॅजीक तसले तूं म्हणलें पळय इल्युशन त्या शिकूंक म्हणून असं की मनांत सो आतां आमी MBA जावचे ते राखता आसा हांव. एक फावटी MBA जाता तरी म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ एक फ्रिडम मेळटा कसले कोरयता म्हूण आलोचन कोरयता. ताजे टू आतां हांव टोटली प्रोफेशनली घेतला हांवें जाल्यार ते एक टोटल फूल टायम करता म्हूण म्हाका आयडिया ना. सो विथ माय जॉब MBA जाता तरी जॉबा ओटोची हे सायड कोरया म्हूण. हे इतली पुरा ऍक्टिव्हिटीज न्हयशी. तूं एक फिल्मान तूं एक्ट केला म्हूण आयकलां, पळयला हांव सिनेमा. ओके त्याची ते 7-8 वर्स जावन आसतले. ते आवयज आसा म्हणून रमेश कामत मामान ते डायरेक्शन केलेले. सो तांतू म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी एक्ट करूंक. सो ते सेंट मेरीज आयलँडाक शूटिंग आनी केलेलें. सो ताजे लागीं कुंदापूर थंय लागीं शूटिंग केलेलें. सो ते म्हाका कशें मेळ्ळें तुका? त्या अवकाश आमगेले अण्णान तागलो टचार आशिल्ली निमित्त. सो मेल अण्णान अम्मान पुरा एक्ट केला तांतू वय. सो तशी म्हाका एक चान्स मेळ्ळें. सो ते फॉरेन USांत पुरा तांणी स्क्रिनींग केला आनी मंगळुरांत स्टेटांत तांणी स्क्रिनींग केला. सो ते एक लायक आमची गेल फिल्मांत एक केला म्हणून लायक अनुभव. इतली पुराय चटवटिके मध्ये तुगेलें MBA एज्युकेशन कशी मॅनेज करता, कशी बॅलन्स करून वता आसा? वय ते कशी जाल्यार म्हळ्यार म्हाका BCom दोकून मेनली हांव स्टार्ट केलें मॅजीक शो. सो म्हाका BCom दोकून एक अभ्यास जावंक गेला. म्हळ्यार हांव कितले दीस म्हाका एग्जाम सकाळ नासल्यार सांजे शो आशिल्ले. सो तशी एग्जाम बरोवन सकाळी सांजे हांव शो आमकां बरें आसता. सो ते एक प्रेशर म्हळ्यार आसून आसता. म्हळ्यार ते एक टायमार थंय पावचें. आमी गेले कॉलेजावर अटेंडन्स आसता, त्या एक प्रेशर आसता. सो ते प्रेशर म्हणून एक अभ्यास जावंक गेला. सो ते अभ्यास जाता आनी म्हाका इश्ट मॅजीक वचचें करचें. ताजे निमित्त रिफ्रेशमेंट म्हणून ताची ते कितले कश्ट आसल्यार म्हाका ते एक कोरिया वचचा म्हणून दिसता. सो तशी म्हाका ते एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून म्हाका मस्त इश्ट. म्हळ्यार हांव ल्हान आसतना म्हाका मस्त स्टेज फियर आशिल्लें. हांव 10th स्टँडर्ड थंय म्हाका वचका म्हणून दिसता आशिल्लें स्टेजार जाल्यार जायना, भंय जाता. जाल्यार 10th स्टँडर्ड जातरी हांवाची कशी एक JCI हांगा थंय वचून. सो म्हाका वचून स्टेजार
सो आतां म्हाका नमगू जायना म्हळ्यार आतां कितले ऑडियन्स आसता रे 1000 ऑडियन्स आसता रे एकलो राबून करता स्टेजार सो आतां स्टेज म्हणल्यार म्हाका आतां दोनी घर अशें जाला सो म्हळ्यार हांव चड घराक इतलो आसता की तितलेच स्टेजार मेगेले आतां जाता आसता जीवन म्हळ्यार सो स्टेज चडशें म्हळ्यार आतां हांव खंयचें सोण ऑपॉर्च्युनिटी म्हळ्यार म्हाका स्टेजार चडशें म्हळ्यार आतां इश्ट जाला सो तशी ते चोड स्टेजार म्हाका कशें जाला म्हळ्यार आतां ते खंय हांव तोगू कशें आसता की स्टेजार तोगू स्टेजा वयर गेल्यार म्हाका ते मायंड सेम आसता तशें. आतां आमगेले विक्षकांक थोडे मॅजीक करून दाखयत की हांगा बशीन वय दाखयत. हो सो म्हगेले हांगा एक सिल्क आसा येलो कलर आनी पिंक कलर सो हें कशें जाता पळयात आतां 1 2 3 ए बा एक मॅजीक स्टीक घेत काय शिकल्या नेक्स्ट म्हगेले हांगा एक बुक आसा सो ह्या बुकान तूं कशें नेना ओके सो पुरा खाली वय न्हू सो आनी तूं म्हगेले एक मॅजीक स्टीक आसा ओके सो ह्या मॅजीक स्टिकान तशें एक फावटी टॅप केल्यार आनी तो व्हाईट आनी ब्लॅक कलर आसा सो आनी तूं कशें जाता पळया 1 2 3 म्हळ्यार पुरा ब्लॅक एंड व्हाईट चित्र येता जाल्यार ह्या ब्लॅक एंड व्हाईट चित्रान ते एक ಸ್ವಲ್ಪ कलर्स आसल्यार आयक आसता न्हय सो म्हगेले ग्रीन आसा ब्लॅक आसा आनी खंयचे हांगा एक ऑरेंज कलर आसा सो अशें पुरा ऑरेंज कलर अशें घाल न्हू पुरा कलर्स घाला रे अशें म्हळ्यार पुरा कलर्स जाता प्रत्येक शीट कलर जाता कशें केलें ताची ते मॅजीक म्हणून ते मॅजीक ट्रिक आमी म्युजिशियन सांगू ना कितली लागीं म्हटल्यार कळ्ळें ओके सो आनीक दुडवा मॅजीक मस्तना इश्ट सो तुमगेले खंयचे नोट आसा की खंयचे 10 रुपया नोट आसा पुरो जाता ओके सो म्हगेले एक 10 रुपया नोट आसा हांगा सो ह्या बॅगान तूं कशें रेना सो हांव अशी हात घालून दाखयता ओके तुमकां कसलें दिसता की भितर ना ओके सो हें झीप घालया सो हे 10 रुपया हाजे भितर घालता हांव बॅगा भितर सो तुमकां कितले रुपयाची नोट जाय म्हणून तुमी मनान तो लेख घा ओके कितले रुपया नोट तुमकां जाय म्हणून सो अशें एक फावटी मॅजीक कर न्हू ओके सो 50 रुपया जावका ओके 50 रुपया जावका पळयाच कसं आसा पळयाच बॅगा भितर 10 रुपया बदला 50 रुपया वय म्हाका हे वय तुमकांची ओके सो म्हगेले एक बॉक्स आसा हांगा कसं रेना वय कोडो येता कांय ना ओके सो आतां कसो करुया म्हळ्यार हांगा म्हाका कसो एक दिसता आसा तुमकां दिसता आसा की ना त्या म्युजिशियन्सा मात्र दिसचे सो अशी काण अशी घाला री अशी एक फावटी टॅप केला री अशी केला री एक थोडं बॉक्स कशें येलें दुखून वय ते मॅजीक सो आनीक जाय वे तुमकां आनीक फावटी कोरयता वय सो कांय ना ओके सो आपास हांगा एक दिसता आसा म्हाका अशी काण अशी घाला री अशी टॅप केला री अशी केला री तुमी काडयत तशी वय सो आनीक बॉक्स येता कशें येलें तें दुखून सो म्हाका शिकय शकती वय वय तुमकां शिकयता हांव सेपरेट जावन क्लास कोरयता आनी कशें आसा की लास्ट एक मॅजीक दाखयता हांव म्हाजी ಸ್ವಲ್ಪ काण काय न्ही सकाळीं म्हळ्यार म्हाका मेळ्ळी घरांत दी न्ही सो हे पेपर आसा तूं पॉट भरता की पळोवया ओके
लायक असं टेस्ट वय वा. जाय कशी की गोड तो. आस किती कसं ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ असं जाय की नाका म्हाका. हांव खाल्ला. ओके लायक असतं ओ ओ ओ काली खाल्लेले बाहेर येईल की मग. अल्वा वय इतली वेळ आमगे स्टुडियांत येवन मॅजिका ಬಗ್ಗೆ इतली सकळ विषय आमकां तिळसून एक साना एक मॅजिक शो ऐकून दाखवून आमकां सकळ एंटरटेन केलं तुवें तशी हांव म्हगेल अभिप्राय कसो म्हळ्यार तूं आनी ಸ್ವಲ್ಪ यंगस्टर्सांनी येवका शी तुगेल्या वरेची मॅजिक शिकूका म्हणलें आनी तांकां एक हव्यास जावन हें घेवत मस्त खुशी मेळटा जेन्ना म्हळ्यार विशयान तूं एक 4 उत्तर आमगेल्या विक्षकांक सांग. वय वय सो आमगेले कसं म्हणणार ही चढवत कसं असताची ताणी मॅजिक हॉबी घेतला मस्त लायक असता कसं लायक म्हणणार इडी आम्ही जगत घेतला री इडी जगतांत म्युझिशियन्स असते 1% जो 1% शिवण मात्र सो मैसूरांत पळोवचे गेल्यार असचे 3-4 जण म्युझिशियन्स आशिल्ल्यान तूं यंगेस्ट तूं वय सो इडी भारतांत घेतलाय म्युझिशियन्स असते 1% शिवण सो मस्त स्कोप ऑपॉर्च्युनिटीज डिमांड आसा सेकंड हांव कसं सजेस्ट करचें म्हणल्यार शिकयत जाल्यार तांणी वाजोवचें दोकोन डिबेट जावनच आतां हांव बरें वजिता करता आसचें सो कसलें जाल्यार एक हॉबी म्हणलें तें हॉबी अशी जावंक घेवका तें स्टडीज हॅम्पर जावनच सो मागीर तांणी एक लायक पोजिशनार उत्तरी तांकां पक्काने म्हाका फायनान्शियली मस्त हांव स्टेबल आसा म्हण जाल्यार तांणी कंप्लिटली मॅजिक शिफ्ट जावयत सो कॅरियर अशी घेवका म्हण ना एक हॉबी अशी मस्त लायक म्हळ्यार तुका कोणी फ्रेंड्स येताना रिलेटिव्स येताना घरान तूं एक मॅजिक कसं केक कोण दाखयला रे तांणी बरें तांकां एक लायक एक खुश जाता रिलेटिव्सा फ्रेंड्सांक आनी आमकां एक लायक एक आर्ट शिकला म्हणून प्रत्येक एक रेकग्नायज करतात आतां हांव कॉलेजाक हांव PUC दोकोन म्हाका पुरा जनाक हांव कोण म्हूण गोत आसा कसले एक म्हणल्यार हांव मॅजीक करता म्हणून सो तें एक युनीक आर्ट आशिल्लें निमित्त म्हाका कॉलेजा पुरा जना म्हाका रेकग्नायज करता अशी सो तें एक रेकग्निशन मेळटा. कितली वेळ आमगेल्या समाधान भाग घेतिल्ल्या तुका विश्व कोंकणी तर्फेन मस्त धन्यवाद. थँक्यू तुमकां बरें धन्यवाद तुमगेल्या टायमाक सो विश्व कोंकणी केंद्राक हांव आमगेले थँक्यू सांगता आसता म्हळ्यार म्हाका एक एनकरेज करून म्हाका एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो एक आनी म्हाका एक रेकग्निशनाक सो थँक्यू. इतली वेळ आमगे प्रोग्राम पळयले सकळ विक्षकांकय विश्व कोंकणी तर्फेन धन्यवाद.